Jiggy Tara, powered by MCFC Bank. सर कोंकणी प्रेमीक, सर संगीत प्रेमीक आणि सर दायजी वर्ल्ड प्रेमीक म्हजो प्रणाम आणि स्वागत. MCFC बँक जिगी ताराच्या ह्या नव्या एपिसोडात तुमकां समेस्तांक स्वागत मागता आसतना तुमकां सांगूंक हांव आशेतां आमी येवन पावल्या. पयलो हो रावंड जावन आसा आनी ह्या पयल्या रावंडाचो तिसरो एपिसोड जावन आसा. हांगासर जावन आसच्या सर एपिसोडान तुमी पळयलें, सर जावंक पुरो ऑडिशन्स, जावंक पुरो पयलो रावंड तुमी पळयलें आमची भुरगीं कितलीं मुखार येवन पावलांत आनी तांचें पयण खंयसर तावन आरंभ केलें, दॅट इज ऑडिशन्स. आनी ह्या मोठ्या उदेंत खंयसर तीं येवन पावलांत आनी हाका सर्व तांच्या ह्या ग्रोथ कर्वाक वा लर्निंग कर्वाक कारण जावन आसात आमचे आपुरबायेचे जजीस. तुमी जाणात, आमी संवसारांत जें कितें आमी शिकता वा जिणयेंत आमी जें कितें शिकता तें जावन आसा ताका कारण जावन आसा संवसारान आमकां शिकोवची सर्व ती ऑल द लेसन्स म्हणून येता आमी कोणाक पळयता वा कोणी आमकां कितें सांगतात, जे कोणी आमकां तिदवणी दितात ती आमी सिरियसली काण घेता, आमी ते गळसिता एंड दॅट्स वॉट मेक्स अस बेटर. आनी तालेतान ती तिदवणी भोव गरज जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार खंयचेय आमचे तालेन जावं दी, आमी जल्मून येताना आमी शिकता आमकां गोत्ता आसा जावंक पुरो वा आमी उपरांत शिकता जावंक पुरो त्या विशयान, बट इन एवरी स्टेप ऑफ द वे आमकां जे कोण कितें तिदवणी दिता वी नीड टू टेक इट सिरियसली. आमी ते गळसिजे, ओन्ली दॅट कॅन मेक अस बेटर अँड ऑफकोर्स वंडरफूल एज टॅलंटेड इंडिविज्युअल्स. आनी ह्या भुरग्यांकी आमचे बरे येणार जावन आसचे, आमचे आपुरबायेचे जजीस ती जावन आसात कारण आमच्या भुरग्यांक एक शेप करूंक वा मोल्ड करूंक ते कारण जावन आसात. देखून हांगासर तुमकां हांवें स्वागत मागलो, आमच्या वर्णरांक आमी स्वागत मागता. ते जावन आसात बाब डेनिस देसा, तशेंच रायनाबाई आनी तांकां सांगात दितात आमचेच मोगाचे स्टॅनी बेळा. मोगाचो स्वागत आमच्या वर येणारांक. देखून समेस्तांक स्वागत मागलो. गळायावनी करिना तुमकां आनी राखयना. तुमी आतुरायन राखून आसात आमच्या भुरग्यांचे परफॉर्मन्स पळोवंक आनी तांचे संगीत आयकोवंक. सो लेट्स गो वॉच आमचे पयले कंटेस्टंट, आमचे पयले स्पर्धीक कोण येता आनी कशें तांचें प्रदर्शन जातलें म्हणून आमी पळोवन येवया. सो लेट्स गो वॉच आवर फर्स्ट कंटेस्टंट. ಅಲಿಶಾ ಸಾಂತುಮಾಯರು. ಎಸ್ ಸರ್. तू हिंग गंटल कट्टे जावन आयलाय न्ही. ಎಸ್ ಸರ್. फादर ह्या पोटी गंटल कट्टे एक सिंडिकेट ते म्हळ्यार एकलीं दोग आनी तांची एक टिमूच आसा गंटल कट्ट्याची. आनी आमकां हेरी एका 2 एपिसोडाक एक पोटी पूण एक गंटल कट्ट्याचे भुरगे ह्या पोटी मेळटा आमकां टिवीचेर ताचें गायन येता. पयले सिटी भितरली येताली, आतां तुमी एक बरें काम केलां कितें म्हळ्यार ही तारां पळय जिगे बिगे तारां पयले सूर्यो मातालो हांगाची बरा स्टार्स उडोडली. Correct. ही जिगे बिगे लालांची तारां पळय तांकां एक अवकाश मेळ्ळो, ही वेदी मेळ्ळी. कोण जाणा मुखार व्हडली गावपी जावंकी पुरो खंयच्या तांच्यात तरबेतीद्वारी वा सीडीन तांणी पुरा गायन करचें. खंडीत पळय आमची लास्ट जिगी बिगी सीझन 1ची विन्नर आहे तशी ती हांगाची न्ही, ती उडपी जावन आयिल्ली. बरी मस्त वावट कान ती आयिल्ली आसा आनी बरें तांणी प्रयत्न करून ती विन्नर जाल्ली. तशें कॉम्पिटिशन सदलां, सिटी भितरलीं आसात तारांच ती, तशें भायलीं आसात सांगात. आनी आतां आमचे अलिशा सांतुमायर गंटल कट्ट्यात हांव खुशी जाता पयस तावन हांगासर येतात म्हणटार. आनी तितले मात्र न्ही, एक वेरायटी आसता. आज अलिशान एक पद बीन लावूं चिंता आमच्या सगळ्या दायजी वर्ल्डाच्या रेकॉर्डांत, दायजी वर्ल्डाच्या सिंगिंगाच्या म्हळ्यार फाटल्या 7-8 वर्सां हांव दायजी संगीत एसोसिएट आसा, दायजींत काम करता. आनी हांवें पळयल्ल्या प्रकार कोंकणी सिंगिंगांत असली वेरायटी आमची ह्या सिजनांत फस्ट टायम. आनी आज अलिशान विंचल्लें पद आसा पावस पिसो म्हणून, आनी उतरां घडणार ऋषिकेश कदम. हाका हांव पर्सनली नेना पूण हांवें आयकलां, हाचे विशयान आयकलां. आनी हें पद काय म्हणटा मुळान गायलां आनी कंपोज केलां गौतमी हेडे बांबोळकार म्हणून. खुशी आमकां असली पदां असली वरायटी आनी पुरो येता आसतना. आनी आतां तें अलिशा कशें गायता म्हणल्यार आयकोंक आमची एक आतुराय आसा. अलिशा, वेदी तुजी. थँक्यू सर.
वीर पाचवो पसो पावस पिसो असो कसो फुलता सोफीर पाचवो पसो पोशान भरून कवना ओली ओपता तुमका मोगा पावली पावस पिसो असो कसो फुलता सोफीर पाचवो पसो पावस पिसो असो कसो फुलता सोफीर पाचवो पसो शांत हसते मुगाकडे लसता थेंब्याक पाकुल्या दोळे ओ शांत हसते मुगाकडे लसता थेंब्याक पाकुल्या दोळे डोळ्यान सपना बोली मोनी मोंठार गीता सांगता पाऊस पिसो असो कसो फुलता सोफीर पाचवो पसो पाऊस पिसो असो कसो फुलता सोफीर पाचवो पसो पिसामदी दांडल्या कोपा काणी तोल्या मोरा तुझ्या पिसामदी दांडल्या कोपा कोपान तोली 1000 रुपया शेतांत पिकता कोशी दुखा कोपान तोली 1000 रुपया शेतान पिकता कोशी दुखा शेतान पिकता कोशी दुखा पावस पिसो असो कसो फुलता सोफीर पाचवो पसो पावस पिसो असो कसो फुलता सोफीर पाचवो पसो पोशान भरून कवना ओली ओपता तुमका मोगा पावली पोशान भरून कवना ओली ओपता तुमका मोगा पावली ओपता तुमका मोगा पावली ओपता तुमका मोगा पावली. Alisha. Yes, ma'am. हे पद खोडियालकारांक इंट्रोड्यूस करचें जाल्यार हांव चिंता अंतू मुजे प्रयत्न आसा कित्याक म्हळ्यार कोवीड टायमार सोद जावन आसलें सोद 5 आनी त्या सगळां पदां सोदून हाडलीं आनी तें रिपीट करूंक नासलें तशीं नवीं नवीं पदां सोदून काडूंक हाडलीं आनी कोवीड टायमार म्हाका कांय काम नासलें घरा बसून युट्यूबार सोदचेंत काम आसलें आनी हे पद हांवें पळयतना म्हाका पयलीं उडास आयलो सोनल आसो सोनल मोतेरून म्हाका खंयचें एक पद आसल्यार सजेस्ट कर म्हणलें तशें हें पद आयकतना ताच्या ताळ्याक बरो सूट जाता म्हणून ताका हांवें रेकमेंड केल्लें आनी ताणें तें सोदांत हांव चिंता सेमी फायनलाक गायलें बारी सुबीत करून गायलेलें तेंच वय तशें हें पद कोडियालकारांक इंट्रोड्यूस करूंक हांवें चिंता हांव कारण
बरें करून म्हळें तुवें क्लासिकल टच आसा ते ओरिजिनल कोणाक तुमकां दुसऱ्यांनी आयकया बारी सुबीत आसा तुवें बरें प्रयत्न केलें स्लर्स आनी थोडी इल्ली इनकम्प्लीट जालें म्हळ्यार तूं आतां शिकताय मात्र आसलें क्लासिकल वेताय गे कर्नाटीक म्युजिकाक येता मॅम. ओके ओके ते वेता आनी प्रॅक्टीस करतना ते स्लर्स कंप्लीट जातात पूण बारी सुबीत करून तुवें ताळ बोगणां बरें करून म्हळें इल्लेशें नेजल आयकता ते इल्लेशें एवॉयड करीचे इल्लें ओपन तोंड ओपन करून गावंक प्रयत्न कर ओके बारी सुबीत जालें आमकां एक बरें मूड क्रिएट करून दिलो हे बरें म्युजीक आसा बरें मेलोडियस म्युजीक म्हणाचें हांवें बरें करून गायलें तुका थँक्यू मॅम. पयल्यान पयलें हें पद आमकां पदाची वळख करून दिल्या रायना बायेक हांव देव बरें करूं म्हणटा पावस पिसो पूण तुज्या ताळ्याक हांव पिसो जालो व्हेरी गूड बरें गायन केलें तुवें मधूर आलाप तें बरें तुजें कॉन्फिडन्स एक्सप्रेशन्स तुवें सादारण एक ट्रेन्ड सिंगर म्हळें पळय आतां आमकां हेड वेट येवन हांव सांगता म्हणून बरें पॉजिटीव सांगता कित्याक म्हळ्यार शिकोवंक म्हळ्या खातीर तुवें सांगलें कर्नाटीक तरबेती वेताय म्हणून खंय तरबेती वेताय हांव जोशल मॅमाचे ऑनलायन क्लास. ऑनलायन क्लास गी वय. ओके थोडे बडी ऑफलायन केल्यारय बरें क्लास ऑनलायन कांय काय म्हणटात प्रॉब्लेम ना ओके ताच्या पयलीं मॅच्युअर म्हाका आदली हिंदी पदां आयकले बरी जाले आदली लता मंगेशकराची वा आदली पदां पळय अशें बरें मेलोडियस आसतात ते एक्सिडेंटल नोट्स जाल्यार टफ आसायलें सॉंग तें बऱ्या तरेन सोबीत तरेन तुवें ऑलमोस्ट टू परफेक्शन म्हणल्यार बरें गायन केलें आतां ह्या पदाचो अर्थ दिलो आमकां सांगाचें तुवें कित्याक म्हळ्यार म्हाका इल्लें कस जालें सगळें साहित्य समजूंक आमकां सकट गुत्ता अशें म्हणून ना पळय आमकांय गुत्ता अशें म्हाकाय गुत्ता अशें इल्लें हांव काय व्हडलो म्युजिशियन न्ही पूण कान इल्लें शार्प देखून इल्लें म्युजीक तेणें जाल्यार इल्लें कळटा हाचें साहित्याचें इल्लें बिकॉज दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट संगीत आनी साहित्य दोनीय सांगात येता ओके सांगताय गे आमकां इल्लें Yes, sir. सर ह्या पोदांत पावस एक चेडू पावस केदळे येता म्हूण कळना पूण ते भुमीर पडटना ताचो परमळ ताचे वारे ते आमकां आकर्शीत करयता आनी पावस येतना आमकां मस्त खोशी जाता आनी गाद्यांत बेळे येजे जाल्यार ताका पावस मस्त गरजेचे ते पावस येतना रयत घरांकय मस्त संतोश जाता आनी ह्या पोदांत सगळे पावसाचे सोबिताय पावसाच्या सिजनांत कशे पावस सोबीत तरान भुमीर पडटा त्या विशीं ह्या पोदांत वर्णिला. व्हेरी गूड पावस गरजेचो सकता की आनी आतां आमी क्लायमेट चेंजा विशयान मस्तान उलयतात परिसरा विशयान पावसाय उलयता लावदातो सी आनी पुरा ही एक जागृतीची गरज आसा पावसाचें उदक आमचें वळोवन दर्याकत वेता पूण आतां वॉटर हार्वेस्टींग नीर इंगिसुविके हें पुरो सुरू जालां पळय हें केवल कॉम्पिटिशन मात न्ही वडोल आमच्या मानेस्त स्टॅनीन सांगल्या प्रमाणे ही एक अवेरनेस ऑल्सो अवेरनेस एनालिसीस आनी एक्शन म्हणल्यार बरी ल्हान भुरग्यांक जिगिबी तारां पळय तुमकां नॉट ओन्ली द सिंगींग पार्ट ऑफ इट बट द मेसेज फ्रॉम द सॉंग तुमी इम्प्लिमेंट करूंक अवकाश आसा पावसाक झाडां लावचें गी आनी कळ्ळें पुरा उदक उरोवचें आनी पुरा तुका शाबासके पडयता कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू फादर. अलिशा येस सर. पाद्रेबान सांगलें बरीस ह्या पोदान आमकां तुवें पिशार घालें रायनाबायक देव बरें करूं असली काय म्हणटात आमकां पिशार घालचीं पदां इंट्रोड्यूस केल्ल्या खातीर आनी अशें सुद्दां तुवें इंट्रोड्यूस करता रावपाचें आमच्या काय म्हणटात आमची बोली आमची स्लँग आसा आपलें डायलॅक्ट काय म्हणटा डायलॅक्ट न्ही पद करेक्ट वय तें तावणू आमी सदां आयकोनच्या डायलॅक्ट तावण इल्लें भायर आसा म्हळ्यार गोंयच्या GSB भावांनी उलोवची ती लँग्वेज भास ती डायलॅक्ट ह्या पदांत वापरला आनी गोंयांत म्हाका हें सडावत अशें वाचतना तुजे लिरिक्स वाचतना आमचो श्रीधर कामत आसा ताची आनी हाची ती स्लँग ऑलमोस्ट सेम आसा आनी गोंयांत आमच्या हांगा वापरले बरीच हांव कासरगोडचो म्हजी डायलॅक्ट दुसरी उडपीकारांची इल्ली दुसरी आसा मँगलोरकारांची दुसरी आसा तशीन बेळतंगडीकारांची दुसरी आसा अशेंच गोंयांत ती ल्हान गांव तरी डायलॅक्ट अशें चेंज जाता आसतात आनी थंयसर मराठी मिश्रीत एक डायलॅक्ट आसा आनी रोमन कॅथलीक हांणी उलोवची एक डायलॅक्ट आसा आनी ही GSB श्रीधर कामत ताच्या ह्या डायलॅक्टिकाक हें पदां काय म्हणटा सूट जातात म्हणटात हे लिरिक्स ताच्या प्रमाणे आसात सिद्धांत बोयाव आसा आमचो गौरीश वर्णेकार आसा साईश पाणंदीकर आसा तांची एक वेगळीच एक डायलॅक्ट सो ती एक आपुरबाई कोंकणीची आपुरबाई म्हळ्यार ती भाशेची आपुरबाई म्हळ्यार ती आनी असली आपुरबाई इंट्रोड्यूस करचें म्हळ्यार आमकां ती एक दादूसकायची आनी एक हेम्म्याची गजाल बरें करून तुवें सिंग केलें आनी
थोडे शब्द म्हाका ते अर्थ जायनात जाल्यार हांव ते अर्थ करच्याक प्रयत्न करता आसा कित्याक म्हळ्यार येस डायलेक्टीचे मस्त आसात आमच्या म्हळ्यार पाद्र्यां सांगले परीस आमी संपूर्ण न्ही कोणी पूण बरो एक अवकाश शिकोवंक पाद्र्यां सांगले परीस बरो अवकाश हांव आज शिकता आनी तो वापरले ते शब्द आसात पळय कितें म्हणून जाणा आसल्या लागीं हांव आजच वचून शिकता आनी तुमी भुरग्यांनी शिकायचे ह्या वरवीं आमचो ताका म्हणटात आमचो बांद आमचो बरो वाडायचे म्हणून म्हजी आशा. अल्ट्रिशा तुका देव बरें करूं. कॉंग्रेट्स. थँक्यू सर. अल्ट्रिशा प्रिन्सी डिसोजा येस सर. बचपे जावन न्ही गे. येस. ओके आज तूं चली म्हणलें पोत घेवन आयला हांगासर येस सर. आनी हें अच्छा उतरां आसात मेल्विन पॅरीस न्ही गे. वय मेल्विन पॅरीस. आनी पयलें ह्या पोदाक 2 वर्सां आसात. वय पयलें हें पोद आबोलिना म्हणल्या कोवळेंत आयिल्लें त्या IVD आल्बमांत सुजान आयिल्लें सिंग आनी तांतू आय व्ही डिसोजान सिंग केल्लें आनी सेकंड वर्सान सोफिया म्हणल्या आल्बमांत आयिल्लें आनी तांतू अनिता डिसोजान सिंग केल्लें न्ही गे. सो दोग जाणांनी हें पोद सिंग केलां सर. तर तुका चॅलेंजीस चड आसात. ओके तूं आतां खंयच्या वर्सान सिंग करताय. सोफिया आल्बम सोफिया आल्बमांतलें सिंग करताय. ओके ऑल द बेस्ट. ओके Thank you, बरें sir. करून सिंग कर. जळची वात जळून वेता बुंतणी उजवाड फांगता मेणा संगी कडून पडटा जळून जळून हेरांक पावन ती पालवाता सारी पेजळची वात सरी एक जागी रात चिने ती संसागात वानोंक कोण सकात जाऊन या संसारांत ती जल्म घेता बहीण जाऊन बावंडांक आपल्या मोगान पोसता भायल जाऊन गोवाक आपल्या सांबाळ व्हरता आवय जाऊन भुरग्यांक आपल्या फुडार देता चली मोगाची लार चली सुस्नेक पंडार चली घराचे दार चली कुटुंबाक शृंगार वैतीने यादाक नाडून केले पातात तिने संस्राक दिला देवा पोतात चली म्हण खळ्यार सदा तो घर बापात वडपोन तिचे मुशा तुका केकना कळात चली मानान लेखल्यार चली मोगान देखल्यार चली समजोंक सकल्यार चली चलयत संसार जळची वात
सांगात मना कोणच कात Risha, Yes, Father. भोव आपुरबायचें पद बोगणांनी बरयल्लें सेंटिमेंटाळ मेल्विन पेरेसाचें बरें कॉम्पोजिशन आनितान आनी आयबीनी बरें गायन केलां विज्युअलायजेशन बरें केलां ताचें ते थोडे इमेजरियात कशें वात जळोवन आपणाक करगयता आनी मायक जाता तशी एक चली विविध रोल खेळटा तिच्या जिवितांत तें सांगलां वायलीन पीसस पळय म्युजिकी एक कशें सपोर्ट करता पळय एका पोता एका साहित्याक आपुरबायचे वायलीन पीसस बिब्लिकल रेफरन्स एक चलयेचें बोगना विशय वय वय आनी ते बिब्लिकल रेफरन्स आसा आदावन पाताक केलें पूण चलयेद्वारे वय पूण चलयेद्वारेच जेजू क्रिस्त मेळ्ळो देवा पुताक दिलें म्हळ्यार बिब्लिकल रेफरन्सी आसा आनी तूं आनीक समाजाचे समस्या तुज्या पदा विशयांत येता हांव आनीक समस्या विशीं उल्लेख केला एबॉर्शन गर्भपात व्हडले मारेकार पिडा आमच्या समाजाची आतां जागृती मस्त जाल्या आमच्या इशेन म्हाका गुंतूना पूण उत्तर भारतांत आनी पुरा चली म्हूण कळ्ळेंत गर्भांत नाश करचे प्रयत्न आसा आनी आमच्या सरकाराचें कितलें बेटी पढावो बेटी बचावो म्हूण आसल्यार ही एक पेरेनियल प्रॉब्लेम परमनंट प्रॉब्लेम म्हण आसा देखून जागृती उठोवच्या खातीर हें पद केलां कित्याक एबॉर्शन इज कोणायकी जीव काडचें हक्क ना खंयच्याय हांतार इवन युथनासिया प्रायज जाले उपरांत जाल्यार थोड्या गांवांत लॉ जाला पूण आमच्या गांवांत ना कितली प्रायज जाले जीव देवान दिवचो तुवें बरें गायन केलें ताका पदाक जस्टीस करूंक प्रयत्न केलाय तुवें पूण ताळो काडटना पळय पोटांतल्यान काडलें बरें म्हूण म्हाका भोगलें आमी म्हळ्यार हेड वॉयसांनी काडच्या की आनीक म्हळ्यार मस्त सिंटिमेंट आहा तातूंत भोगणां आहा तातूंत ते यू कूड हॅव एक्सप्रेस बेटर म्हूण बघता बरें सिंग केलें तुवें डोंट फील बॅड अबावट इट ताच्या उपरांत स्केल अप्रूव इलेशन वेरी जाल्यार भोगलें म्हाका बट तुवें बरें एटेम्प्ट केलें तुका हांव शाबासकी पाठयता तर बेती येताय की तूं वय फादर ओके ओके कॉंग्रॅच्युलेशन्स अभिनंदन थँक्यू फादर अल्रिशा येस मॅम बरे प्रयत्न तुवें केलाय पूण तेंत पाद्रापान सांगलो श्रुती इल्ली शेकी जाली स्टार्ट करतानांत कोरसाचेरच इल्ले इश्यू जाले श्रुतीचे आनी बोगणा तुवें एक्सप्रेस करीजे आतां तूं ते वायलीन पीसीसच तुवें दोळे दांपून आयकल्यार तूं ऑटोमॅटीक त्या पदाच्या मुडार येताय तितले बरे आसले ते पीसीस मोदे म्युजीक आहलें पळय सो बोगोन म्हणाजे म्हणटाना ताळ्यान ती एक्शन्स मात्र न्ही ताळ्यान ती ते एक्सप्रेस करीजे सिंग करतना जायत की ओके मॅम मागीर इल्ली उतरांची आनी इल्ली सुडालाई आसल्यार बरी आसली म्हूण बघता म्हाका जाल्यार ओवरऑल बरें प्रयत्न तुजें तुका सर बरें मागता अल्रिशा येस सर मेल्विन पेरिसाची दुसरी पदां आयकल्यात की तुवें आयकल्यात न्ही गे आयकाजीस ओके हांवें मेल्विन पेरिसाची पदां दोन वांटे करची तर मेल्विन पेरिसाची पदां तो एक एंटरटेनर पदांनी ओके जायतीं ताची उडती पदां आसात आमी बायलां नासतना ताची एक पद पुणी नातल्यार तें बायलां काय म्हणटात कंप्लीट जायना म्हणटात त्या टायमाचे त्या टायपाची पदां ताची एक एंटरटेनर तो पद आनी एंटरटेनर आनी एक ताच्या पदांनी एक तो म्हणटा काय म्हणटात एनलायटमेंट म्हणटात पळय हे पद त्या कॅटेगरीक पडटा जागृती एक जागृती चलयेची भोगणां ताणें हांगासर वर्णिलां जावंक पुरो ना ह्या चली कितें म्हणलें ताणें हांगासर वर्णिलां ही एक जागृती दादलो प्रधान समाज आमकां सर्वांक कळीत आसा तुमी आतां शिकतात इस्कॉलाक वयची भुरगीं शिकतात त्या विशयान पयलें भारतांत कशें आहलें ताचे उपरांत आतां कशें बदलावण जाल्या म्हणली आनी ही जागृती दादल्यान सांगूंक पुरो आमी दादल्यांनी चलयांक आतां स्वतंत्र दिलां न्ही ही जागृती पयले स्त्रिया भितर आयिल्ली सावित्री बापुले म्हणून आयकलां तुवें आयकलां गे आमच्या इतिहासान तुका शिकूंक आसता मुखार तुवें शिकाचें तें आज सोसून गूगल करून पळय असल्यो स्त्रियो आनी पळय आसात पळय तांणी पुरुश प्रधान दादलो प्रधान समाजाच्या विरोध स्वंत जागृती उठयल्ली आनी स्वंत समजून घेतिल्ली तसल्यांच्या मिनातेन आज काळें जालां आज तें समानता आमकां भारतांत आसा आनी तें चिंता बदलना म्हळ्यार समानता म्हळ्यार तें कोणें दिवचें न्ही ती एक चिंता तें चिंता जो कोण आपणावन काण घेता थंयसर ती समानता ऑटोमॅटीक येता आनी मेल्विन पेरीस असलेल्या संगतेनी मस्त शाणो म्हळ्यार मस्त बुद्धवंत आनी ताणें हें पद हांगासर बरयल्लें ताणें रचलें तुवें गायलें आनी सदावत रायणाबाई न्हय की तूं जड्ज जावन येता वरेणार जावन येता स्पर्ध्यांक सदावत हें पद आसता
सडावत हे कोंकणी लोकांक गोत्तू ना म्हळ्यार सकट कोंकणी लोकांनी हें पद आयकलांच सकट कॉम्पिटिशन्स आनी हें पद म्हणटातूच ल्हान जावं दी व्हडा जावं दी हें पद सुमार जणांक आयकून बरें गोत्ता वय म्हळ्यार मेलविन पिरिसान जी जागृती दिल्या ती ह्या पदाद्वारे खंय पावोंक जाय थंय पुरो पावल्या म्हणून जालें सगळ्यांनी हें पद गायतात सो परत एक फावटी ही जागृती हें पद म्हणना ही जागृती MCC बँक जिगी बिगी तारा ह्या वेदीर हाडिल्ल्या तुका देव बरें करूं ओके तुका मुखल्या हांताक सर बरें मागता थँक्यू सर एन्सेल हो कसो आहे हांव बरो आसा बरो आसा वय एन्सेल बोंदेल टावन न्ही गे वय वय बोंदेल टावन बोंदेल टावन आज तुवें मिसिल्लें पद आसा यो रे तूं यो रे मंगळुराक वय. So, तूं मंगळुरांत आसाय वय तुवें आतां दुसऱ्याक आपोवचें दुसऱ्या एका व्यक्तीक या दुसऱ्या तुज्या काय म्हणटा सांगात्यांक तुज्या सैऱ्यांक पयस आसल्यांक आपोवचें न्ही गे आनी उतरां आसा ताची विल्सन काटील वय ताच्या विशीं उपरांत सांगता हांव रोशन डिसोजाचें कंपोजिशन आनी मीरा क्रास्तान गायन गेलां न्ही गे वय, सो काय म्हणटा फिमेल वर्शन आहलें तूं आतां मेल वर्शन करता आसाय हे एक अटेम्प्ट आसलें अटेम्प्ट हाच्या पयलीं आमकां एका एपिसोडांत मेळ्ळें आमकां आयकोंक मेळ्ळें सो शाबासकी आतां वेदी तुजी स्टार्ट कर यो रे मंगळुराक म्हज्या मोगाच्या या शेराक पांचव्या पोणाच्या सुटकाराक यो रे तूं यो मंगळुराक यो रे मंगळुराक म्हज्या मालगड्यांच्या घराक पांचव्या पोणाच्या सुनगाराक यो रे तूं यो मंगळुराक 3-4 भासो उलोवचो कसर खड फुलोवचो माडी वोस घालवचो मंगळूर गांव रे आमचो रेलार पावची बोंबाई फ्लायटार उपशी दुबाई मेळची तूं संवसाराबाई मेळची ना मंगळुराक सोबाय यो रे मंगळुराक म्हज्या मोगाच्या या शेराक पगलेनू मळच्या सुनगाराक यो रे मंगळुराक यो रे मंगळुराक म्हज्या मालगड्यांच्या घराक पांचव्या पोणाच्या सुनगाराक यो रे मंगळुराक 3-4 यो मंगळुराक एन्सल वय तूं मंगळूर सुत न्ही वय वय तुवें मंगळुराक आपोवचें जाल्यार कोणाक कालपुरा आसा म्हूण सांगून आपयताय माडी आसात म्हूण आपयताय गे वय वय गे आनी उल्लालचे बीच आसा म्हूण आपयताय मागीर आनी मासली आसा बरी मागीर मासली फ्राय मेळटा व्हेरी गुड आतां फुल लिरिक्स आतां विल्सन कटिलाचे तुजे लिरिक्स करून गेले तुवें आयस्क्रीम पार्लर पब्बाज
वय बाब्बा आसा. बाबाज आसा म्हणून आपयताय. आणि सुबीत सुबीत इगर्ज आसात. सो हांव सुबीत सुबीत म्हणटाना चेडवा म्हणटाय म्हणजे सुबीत सुबीत इगर्ज आसत. व्हेरी गुड. तुका बरें येत तरी एक पद बरोवचें आले ऑन द स्पॉट तूं अशें म्हणटा जाल्यार तुवें बरोवचें प्रयत्न करीचे. नेक्स्ट टायम येताना तुवें बरयल्लें पद म्हणटाय की नेक्स्ट सिजनाक एटलिस्ट ट्राय करेत बरोवचे प्रयत्न करीचे आमच्या भुरग्यांनी. कंपोज करता. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. आमकां आले लिरिसिस्ट ट्यूब जालो हांगाच. बरें प्रयत्न तुजें पूण लिरिक्स इल्ले इशिन तिशीन गडबडी आसली. सामा बरोवनाय बरयल्ले इल्ले म्हाका सामा दिसनात. बगले नुमालच्या सुरंगाराक म्हळें तुवें सागोराक. वय सागोराक न्ही. मागीर हें काले रैलार पावशी बंबई फ्लायटार उपशी दुबय मेशशी तूं संवसरा लांबाय मेशचें जायत की उतरां बरयतना समा वय ते कळना तांतू नातल्यार कोणें बरयलां पळय तांचे कडेन ते विचारन रिक्वेस्ट करीचे. बरें दी म्हणून सांगचें न्ही. बरें कर न्ही. एक पोलायटली फोन कर न्ही या मेसेज कर न्ही आमकां एक दिवयेत की म्हाका थिंक करूंक आसा म्हाका गावंक आसा म्हणून ओरिजिनल कोणें बरयलां पळय तांचे कडेनच विचारून काण घेवत दितात ती जायत की. सुबीत आसा तुजो ताळो. आतां खंयच्या क्लासीन आसा तूं? 8th स्टँडर्ड. वय इल्लो वॉयस आतां इल्लो चेंज जावन येता म्हणून दिसता पूण बारीक सुबीत ताळो आयकूंक बरो आसा ताळो मधूर. आनी इल्ले हॅप्पी पद न्ही इल्ले परफॉर्मन्स जायचे आसले न्ही ताचे रिदम आनी कशें आसा इल्ले जम्पी बीट्स आसात न्ही अप बीट सॉंग देखून इल्ले तुज्या परफॉर्मन्सारी तुवें इल्ले गुमान दिवचे जायत की. नातल्यार बरें प्रयत्न तुजें. ओके. एन्सल बरें प्रयत्न तुजें बरो दिसताय बरो कुर्ता म्हणी घालून. रायना बायन थोडी सवाल विचारली हांव विचारता जायत की तुवें पदान म्हळ्यार 3-4 बासो म्हण पळय हांगा मस्तू बासो आहात. वय मस्तू उरल्यार मागीर बास नातलो म्हणटात मागीर तुका कितले कोतात? म्हाका 5. तुवें बरें करून गायन केलें तुजो मेलोडियस. रायना बायन सांगलें तुजो ताळो तो चेंज जाता. वय वय बट डोंट गिव अप प्रॅक्टीस करीचे. प्रॅक्टीस कर आनी निरंतर गायचे. आनी तुजें तें गोवन स्टायल म्हणल्यार बरें तुवें गायन केलें तातूंत विब्राटो म्हणटा पळयलें बरें आसा. तुका एक बरें देणें आसा देवान तुका बरें देणें दिलां तें उर्जीत कर जायत गी. तूं डेवलप कर तुका आनीक बरें परफॉर्म करी येस. कॉंग्रॅच्युलेशन्स Thank you. अँड ऑल द व्हेरी बेस्ट. जायत गी. एन्सेल तुका कितले 5 बसो येतात न्ही? वय म्हाका 12 बसो येतात. आनी तुळू आसा हांगासर मल्याळम आसा म्हणल्यार तामीळ आसा. आतां आयच्या दिसान हांगासर शिकपा संस्थे चड आसले वरवीं आनी आस्पत्रे चड आसले वरवीं भायलो लोक जायतो हांगासर येता. स्पेशली केरळ तावणी येवचो आसा तामिळनाडू तावणी येवचो आसा पालक्काड 3 तावणी येवचो आसा. तामीळ लोक येता मल्याळी लोक येता. तशें मंगळुराक सगळ्यांक येवंक एक अवकाश आसा आनी सकयल लोक येता कित्याक म्हळ्यार हांगासर एअरपोर्ट आसा रेल्वे आसा सी पोर्ट आसा आनी आमचे कडेन रोड ट्रान्सपोर्ट सलीस असो एक सोबीत गांव. आनी विल्सन कटीलाची लिरिक्स सुरवेर पळयतना म्हाकाच एक डावट आयलो कितें म्हळ्यार आतां असो विल्सन कटील आनी पयलो असो विल्सन कटील मस्तूर एक फरक आसा एक बदलावण दिसता. साहित्य जावन साहित्याच्या मट्टार विल्सन कटील आज कोंकणी साहित्य क्षेत्रांत एक नकेत्र एक परजळचें नकेत्र. तुमी कशें सिंगिंगांत जिगी बेगीन थारांगे तशेंच तो साहित्यांत नकेत्र. आनी ताचे सांगत हांव ट्रेनरी गेला हांव बास्तार गेला उल्लाल संख्या वयल्यान हांव गेला म्हजो तो मित्र. सो मायगांव विशयान तो जायतें उलयता जायते ताचे विचार आसात मायगांव विशयांत. आनी हें हांव चिंता जायते तेंपां पयलें ताणें बरयल्लें पद तशें पूण आतां ताच्या उतरांची शैली ताचें तें डेप्थ आसा पळय तें इल्लें वेगळें जालां. आनी कित्तूर म्हणसर म्हळ्यार वैरमुत्तू तमीळ कवी वैरमुत्तू हाच्यो कविता तामिळाक ट्रान्सलेट करयता. हाच्यो कविता हाणें कविता बरयल्या आनी वो तामीळ ट्रान्सलेट करता ताचे खातीर मात्र. आनी वैरमुत्तूचे बर्थडे दिसाची कविता वाचता विल्सन कटीलाची. कितल्या जाणांक आमच्या कोंकणी संवसारांत तें कळीत आसा म्हणून म्हाका कळीत ना. आनी वैरमुत्तूच्या बर्थडेक तो इंडियन तासच्या एक 100 कवींक आपयता. त्या पैकी कोंकणींतलो विल्सन कटील एकलो. ओके दुसरें कोणाक अवकाश ना कित्याक म्हळ्यार वैरमुत्तूच्या घरा वचचें जाल्यार तुवें 3 गेटी क्रॉस करून वचचें कित्याक म्हळ्यार ताका हें आसा थ्रेट आसा ताका सेक्युरिटी आनी पर आसा. तसल्या पैकी विल्सन कटील थंय वचून पावला. आमच्या कोंकणीची सबाय म्हळ्यार तशीच आमी सगळ्यांक मंगळूराक आपयता तशेंच मंगळूरकार आज खंय वचून पावल्यात. आमी
ताची एक सोदना करूंक जाय. आनी ही वेदी असलींचो जायत्यो तुमकां गजाल्यो नवो नवो गजाल्यो हांगा थावन तुमकां आयकूंक मेळटीत, तुमकां कळटल्यो आनी एक सोदनाक एक अवकाश म्हणून हांव चिंततां. अपुर्बायेचें पद सादर केल्ल्या एन्सेल तुका देव बरें करूं. बरें गायन केलां आनी रोशन डिसोजाचें कंपोजिशन आनी मिरा क्रास्ता मिराबाई आमी मिराबाई म्हणची तिचें गायन आनी मेल वर्शन तुवें केलें म्हाका खुशी जाली. तुका मुखल्या हांताक सर बरें मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. अन्विया वर्षा खुशी डेसा. लांब नांव न्ही की कोणें दवरलें नांव? कितले पार्टनर आसा नांवाक? डाड आसता, मम्मी आसता, मागीर पोदोन तानी मात रे की. अनिल तांचो अन्न आयले, आवय वेद्या विया, ते 2 नांवां कुडसून अन्विया जाणा. मागीर कुशेर जाल्ली म्हणून खुशी जाली तांकां. खुशी जाली. मागीर पावस आयलो वर्षा. ओके. खुशेचो पावस येयलो तशें. अन्विया वर्षा खुशी डेसा बीत आसा. ओके. खंय तावण आयला तूं? पांगल्या तावन. पांगला तावण. ओके. पांगला म्हळ्यार फाटल्या थोड्या वर्सां तावण पांगलांत एक संगीताची एक क्रांती जाते आसा. थंयसर संगीत स्पर्धा जाता आसा. हर एक वर्सा जायतीं भुरगीं त्या स्पर्धांत भाग घेतात. तुवें पण पार्टिसिपेट केल्लें आसा की? वय केला. केलां न्ही की. कितल्या वर्सां तावण करता आसा? कितले ल्हान प्राय तावण? ग्रुप सिंगींग ल्हान तावन करून नासलें. सोलो एक पुढचे पयलें केल्लें. पळय की. सो ते कंटिन्यू करीचे जायते. ओके. ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा आसतना, अवकाश मेळटा आसतना आमी ते होगडावंक नजो. आनी तुवें आज गांवक आसचें पद आसा तूं येताय म्हणून. वय. ह्या पदा विशीं स्पेशल एक म्हणटात एक इंट्रोडक्शन गरज ना म्हण दिसता. डॉनी खोऱ्याचें एक सुपरहीट पद रोशन डिसोजा आंजेलोर हाचें काय म्हणटात कंपोजिशन. आनी आदल्या सिजनांत जिगी बिगीक आमची जड्जी जावन आसली जोशल डिसोजा. वय. तिणें सिंग केल्लें. ओके. स्टार्ट. तू येताय म्हणून तू येताय म्हणून ना 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 ना. La 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 la. तू येताय म्हणून कोकिळीक गायता फांद्यापासून. तू येताय म्हणून मोरीक नाचता पाकावसून. तू येताय म्हणून हांव तुका राबता आंगणान बसून. तू येताय म्हणून कोकिळीक गायता फांद्यापासून. तू येताय म्हणून मोरीक नाचता पाकावसून. तू येताय म्हणून हांव तुका राबता आंगणान बसून. आज कित्या गावार म्हज्या फांका परसळा सो. सुर्यान धाडला काय नवी किरण या फांका तुजीच कुर्सण. आज कित्याक वाऱ्याला रात वाळटा परमळा सो. बागेन फुल्ल्या काय फुलांची रास या वाळटा तू
गुगलीक गायता फांद्यापासून तू येताय म्हणून मोरीक नाचता पाकावसून तू येताय म्हणून हांव तुका राखता आंगणान बसून आज कित्याक रुका म्हळ्यान गुगलीक गायता गाना प्रकृतीची गुणगायन करता या सोबाय तुजी वर्णिता आज कित्याक उदका तळ्यांत बातकां उडटात कुशीन हांसून नाचून मजेन ती खेळटात या तुज्या सोबायेक दिलतात तू येताय म्हणून गुगलीक गायता फांद्यापासून तू येताय म्हणून मोरीक नाचता पाकावसून तू येताय म्हणून हांव तुका राखता आंगणान बसून ला 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 देव बरें करूं अन्विया वर्षा खुशी डेसा खुशी जाली तुका पळोवन फादर डेनिस डेसाक सैरेंगे ना गे ना ओके बरें प्रयत्न तुजे हे ओरिजिनल ट्रॅकार आसा म्हण दिसता न्ही ओरिजिनल हें तुका काय इल्ली स्केल वयर जाली गे हाय जालें गे ना ते नर्वस जालें ताका नर्वस जावंक ना काले ल्हान ल्हान भुरगीं येतात 7 वर्सांची 8 वर्सांची आनी आतां आमची संवय जाली न्ही म्हाका पळयलें न्ही तुवें ऑडिशन्साक बेन दिसता गे वॉकल घालूं ना हांवें वॉकल घालून हांव बारी पळोवन भियेतात पूण जोर दिसता म्हणून हांव वॉकल घालनासतना कश्टांनी लिरिक्स पळोवन आसा जोर दिसून नजो म्हणून ओके तेंत थ्रू आवट इल्ले श्रुतीर नाचलें तूं म्हळ्यार तातूंत बॅकींग वोकल्स आसा ते ओरिजिनल ट्रॅकार ते आनी हें कंपेर करतना सुरू तावन अखेर पर्यंत मे बी तुका इल्ले लो कर्न एक हाफ अ नोट मे बी और एक लो कर्न करी जास्तलें कोणा तुवें ट्रॅक नेक्स्ट टायम उडास दवरचें तुमच्या कम्फर्टेबल स्केलाक तुमी ते ट्रॅक हाडन या नोवें कर्न तूं गावचे प्रयत्न करचें जाल्यार मेन आसचें सिंगींगान कालें श्रुती नातल्यार त्या पदाची सोबायत गेली न्ही गे ओके बरें प्रयत्न मात तुजें तुका सर बरें मागता तुका खंयच्या नांवान आपोवचें अन्विया म्हणटात की घरा कशें आपयतात वर्षा वर्षा गे हांव वर्षात म्हणटात गे हें पद कित्याक विंचलें ही वर्षा हे फर्स्ट कोण येता म्हण न्हू तूं येताय म्हळ्यार कोण येता म्हण न्हू म्हजे प्रकार पावस येताना सगळी प्रकृती फुलां पुराव कशे कुशयेन आसतात ते जाल्यार एका चेडवान सांगचें पद म्हण वय गे आं हां ओके तूं एक संगीत घराण्यांतून आयिल्लें भुरगें तूं न्ही तुका मस्त तालेंत आहात तूं नाच करताय म्हाका गुत्त आसा तूं इन्स्ट्रुमेंट खेळटाय गे खंयचें म्हणी खंयचें कीबोर्ड खेळटा पियानो गिटार ओके कीबोर्ड आनी गिटार आनी परत इन्स्ट्रुमेंट्स ते कितें स्केल आहा तितली येता पण गायन करतना एक्स्ट्रा एफर्ट्स घालूंक आसता आतां तुजो डॅडी बरो गावपी अनिल देसा बरो गावपी तुजी मम्मी संदेशान शिकयली हांव जाल्यार आडळतेदार आसलो तिचें ते एक स्कूल आसा शिकयता मस्त भुरग्यांक तरबेती करते आसा देखून तुका बरें बॅकग्रावंड ABC इल्लें बरें कळीत आसा पूण म्हाका बगलें अशें की तुजो ताळो पळय आनी की मधूर जावं का म्हणलें ल्हान भुरगीं सिंगारता पळय त्या पदा कोण ना देखून विचारलें पद कित्याक विसलें म्हणून तो ताळो आनी इल्लो ते म्हळ्यार ट्रेन करून हाडी हाडी रागा म्हणटात तेंगे गायन कन कन बरें मोल्ड जालो जाल्यार आनिल्लें बरें आयकता
बरें प्रयत्न केलाय तुवें कित्याक इतलें सुलभ ना तें रेंज आसा मस्त रेंज आसा आनी विथ एक्सप्रेशन तुवें सिंग केलाय पूण तुका आनी इल्ले प्रयत्न केले तुका घरांत तर बेजार आसात आनी इल्ले प्रयत्न केले तुका आनीक बरें तूं उरली तालेंताय बरी इम्प्रुवमेंट करता तूं बरें नाच करता हांव जाणा आनी तुका सर बरें म्हाका खंयच्या क्लासींत जाय तूं आतां 9th आसा गे तुजे फिरकेच्यान बरी बरी गावपी आसा तूं तेंची आनी पुरो आसात न्ही बरी पळय ल्हान भुरगीं आसतना तशें तरबेज जावन आयली तुका सर बरें मागता जायत गे ऑल द बेस्ट या खुशी आसाचें ओके आतां बरें एक एटेम्प्ट कितें म्हणल्यार हें पद हांवें समजल्ल्या प्रकार तांत्रीक गजाली म्हाका तितलो कळीत ना तरी हांवें समजल्ल्या प्रकार कश्टांचें पद हें आयकूंक आमकां मधूर आसा सुलाभ आसलें बरी बघता पूण तें सिंग करता आसतना मस्त टफ आसा आनी हांव चिंता टफ पद तुवें विंचलें म्हळ्यार कॉम्पिटिशन म्हणल्या खातीर ओके सो बरें एटेम्प्ट तुजें आनी ट्यून आनी लिरिक्स आसा ताचें डॉनी कोरेयाचें डॉनी कोरेया एक कवी प्लस तो एक गावपी बरो सिंगर सो ताचें तें हार्ट एंड सोल आसा पळय तातूंत ताणें घालन ताचे उपरांत तें रोशनान ताका काय म्हणटा संगीत सजयल्लें आसा आनी जोशलान म्हळ्यार हें सगळें वर्तूल आसा पळय तें तांची कॅमेस्ट्री म्हणटात आसा पळय तें एक वेगळीच कॅमेस्ट्री तांची आनी ती कॅमेस्ट्री सिंक जाल्ल्यान एकामेका इतलें बरें पद डॉनीक भायर ताचें हिरो म्हणल्यार आल्बमांत आसचें पद हें हिरो म्हणल्यार आनी जोशल असो ताळो आमकां तें हें पद आमी जायत्या जागे आनी जायत्या सुवात्यांनी जायत्या संदर्भांनी आयकता आनी आयकोन आमकां तें इमिडिएट कळटा तें हें पद अशें आसा आनी तें आमच्या कानांत बसलां तें पद सो कश्टांचें पद तरी तुवें तें एटेम्प्ट केलां पळय ताका हांव शाबासकी म्हणटा आनी इतर गजाल्यो पाद्र्याबाण्यांनी रायनाबायण मुलो परत तुवें ह्या वेदीक येवंक आसा नॅक्स्ट रावंडाक येताना तुवें काय म्हणटात आज जें कितें सांगिल्लें तें पुरा काय म्हणटात तिद्वण बरें करून एक प्रयत्न पाटी सादर करूंक हांगासर आसा आनी तुका बरें मागता ओके थँक्यू सर आयशल येस सर तूं जिगी बेगी सीझन 1 आसलें न्ही गी वय सर सेमीफायनल म्हणसर पावलें तूं वय सर वय म्हळ्यार ताचे उपरांत तूं जायत्या वेदींनी गायन करताय तें आमी पळयता आसा हांव वय सर ओके बरी एक तुवें म्हळ्यार ती संदर्भ तुका तो मेळ्ळो अवकाश तुवें बरो करून वापर केलाय आनी मरळी यत्न माडू म्हणलें बरी आज परत सीझन 2च्या ह्या वेदीर आयलाय ऑडिशन पास जालें आतां फर्स्ट रावंडाक येवन पावलाय आनी आयचें पदाचें टायटल कितें आशिल्लें सोमसारा उडता हितूं आनी तेन हांकारान न्ही गी ओके मेलविन पेरिसाचें भोव अपुर्बायेचें पद हें गावपी इडीथ डिसोजा आनी डॉमिनिकन ब्रॅक्स म्हणून आतां हांवें इडीथ बाय म्हणचें इडीथ बाय आमच्या दायजी वर्ल्ड कार्यक्रमाची एक काय म्हणटात एक निरंतर एक विक्षक म्हणून येत ती बरी गावपीन बरी संघटक आनी एक समाजसेवकीत ताच्या भायर एक विक्षक जावचें आसा पळय एक प्रेक्षक जावचें विक्षक जावचें तें एक टॅलंट आनी इडीथ बाय हेर एक पोटी हेरेकारा ती कोंकणी प्रोग्रामां पळयता आनी एस्पेशली सिंगिंगांत आमकां सुकोवन गेल्यार जड्जेसांक वरयणारा सुकोवन गेल्यार तिचे एक करेक्शन्स आसता आनी म्हाका ती इमिडिएट म्हाका ती सांगता स्टॅनी अशें जालें तशें जालें म्हणून तें कोंकणी कार्यक्रम संगीत मात्र न्ही हास्य आसूंक पुरो या डिबेट आसूंक पुरो या इतर कार्यक्रम सो असले जायते विक्षक आमकां दायज वर्ल्ड टीव्हीक आसात जे आमकां आमच्यो सुक्यो जाताना आमकां सांगतात आमी बरें जाताना आमचे पाडता पडटात आमचो तारीफ करतात असल्या विक्षकां द्वारेच आमची टीव्ही फाटल्या 10 वर्सां तावन आमी निरंतर म्हणलें बरी सोनवार आनी आयतारा मात्र आमची कोंकणी प्रोग्रामां नात सोमारा तावन शुक्रार म्हणसर राती 9 वरांक प्रायम टायम कोंकणी प्रोग्राम दायज वर्ल्ड टीव्ही जिता आसा आनी हाका कारण हाका पाठिंबो असो आमच्या विक्षकाचो सर विक्षकांक हांव पाद्र ह्या वेदीत हांव MCC बँक GKBचे ह्या वेदीत हांव सर विक्षकांक देव बरें कर म्हणटा तांचो सपोर्ट तांचो पाठिंबो आमकां आसल्यान आमकां असली कार्यक्रमां मांडून हाडूंक साद जातात आशल हेच विक्षक तुजे सांगात आसात तुका जायते फॅन्स आसात हांव जाणा देखून ह्या फॅन्सां खातीर आमचे खातीर आनी आम्हा सर्वां खातीर तुजें पद मेलविन पेरिसाचें स्टार्ट कर la la
संसारा संसारा उडतय तूं आनी तीन हांकाराय संसारा संसारा विसरलाय रसलेल्या रसणाराक वेंगून काय दिवसाराक सिलताय तूं दरबाराय वेंगून काय दिवसाराक सिलताय तूं दरबारान संसारा संसारा जुजुसलेताय देशावर झगडी करताय गोमुबार राजकीय आणि अत्याचार दुंबी लोट मारफार बुरुगे वडिलांक मान दिनाय भाऊ बाबांक वळखनाय अन्यायांची योग साध्य संसारा तुझ्या गुपान संसारा संसारा उडतय तूं आनी तीन हांकाराय संसारा संसारा विसरलाय रसलेल्या रसणाराक वेंगून काय दिवसाराक सिलताय तूं दरबाराय वेंगून काय दिवसाराक सिलताय तूं दरबारान संसारा संसारा राग आणि मोसर करून द्वेष आणि हक्की दुरून कुतुबीच्या आशेन भरून वेताय वांकडी वाट धरून दिवसा तुका पळून सुस्त तू तांका बसून राबता सोदा कैतलो तो एक दीस उजा पावस दडून संसारा संसारा उडतय तूं आनी तीन हांकारान संसारा संसारा विसरलाय रसलेल्या रसणाराक वेंगून काय दिवसाराक सिलताय तूं दरबारान वेंगून काय दिवसाराक सिलताय तूं दरबारान संसारा 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 थँक यू ॲशेल येस फादर तूं बरें दिसताय थँक यू तुजें एक्सप्रेशन म्हाका आनीकय चड पसंत जालें Thank ते राग द्वेष मोसोर म्हणटना तुज्या तोंडार पळय बरें एक्सप्रेशन तुवें दिलां थँक यू फादर खंयच्या क्लासीन जाय तूं 4th स्टँडर्ड फर्स्ट स्टँडर्ड गे गूड एटेम्प्ट ह्या प्रायर पळय ह्या वेदीचेर येवन तुका वेदी फावो केल्ल्या दायजी वर्ल्ड तांकांय अभिनंदन पाठयता आनी तुजी माय बाबा पळय तुका प्रोत्साह दिवन हांगा हाडिल्ली तांकांय आनी तुकाय शाबासकी पाठयता थँक यू आमी पळय जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिन्स विथ द फर्स्ट स्टेप म्हणटा हांव हंता अंतर मेटार आमी सोकास पडटा हांव खंयचे सायकल सोडूंक शिकतना पडटा हांव मिनींग मागीर शिकता हांव सोडून सोडना हांव तशेंच तूं आदल्या एपिसोडांत आसलें म्हणून आयकलें
फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, इट्स ओनली अ बेंड ऑफ द रोड. एट द एंड ऑफ द टनल देर इज लायट म्हणटा हांव. देखून प्रयत्न सोड नाका जायत गी. जायत आतां या आमी म्हणटा हांव पद वा नाटक वा फिल्म इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसायटी. समाजाचो आरसो, समाजान कितें जाता पळय तें सांगचें. ह्या पदान खाली सांगता मेल्विन पेरीस. ह्या पदांत आमी राग करिनाचो. आं. आमी राग केल्यार देव उज्या पावस धाडटा म्हणून खंय धाडलो देवान उज्या पावस खंय धाडलो गुत्या तुका? खंयच्या गांवाचेर धाडलो? बायबलान खंय एकडे सांगलां सोदोम आनी गोमोर्रा म्हूण. पळय जायत गे घरा वचून पळय. आं ओके आतां तें सोडया. आतां सांगलें एब्सोल्युटली सत. आमच्या भारतांत आतां जावची परिस्थिती ह्या पदांत आसा. देखून म्हळें आरसो म्हळें कोमवाद, गलाटो, डिविजन करचें, एक भाशे मदें आनी धर्मा मदें, जाती काती मदें डिविजन आतां आमकां उठोवन दिसचें आमच्या हातून समाजान. दुसरें 3 T's आर मिसींग म्हणटा. 3 T's म्हळ्यार ट्रूथ, ट्रस्ट एंड टॉलरन्स. आतां दिसूंकूच दिसना, एबसेंट मायक जालां. गांधीजी तशें जाल्यार मनशान जुस्ताना हें पुरो आसलें सगळ्यांक इन्क्लुसीव. युनिटी इन डायवर्सिटी, दॅट इज अ स्पेशालिटी ऑफ इंडिया भारताचें. देखून ह्या पदा मुखांत बरें वॉर झुजां खंय जाता गुत्या तुका आतां रशिया युक्रेन वय आनी हेणें खंय लागीं लागीं जाती आसात गुत्ता आमू. ओके एकच देशा मदें झुजां, भाशे मदें, धर्मा मदें झुजां जातात. इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसायटी. तुवें पळयतलें कॉन्फिडेंटली सिंग केल्लें हांव पळय. मस्त टफ सॉंग हें. 2 रिदमां तातूंत न्ही. खंयचे बरें रिदम ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ? ರಿದಮಾಚೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಯಿ ನಾಲೆಜ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಶಿ वेताय तूं वेताय नॉलेज तर 2 रिदम गेले. एक कॉमन टायम आनी एक 7-8 टायम आसलो. वेरायटी आनी थोडे बडी स्केल मेल्विन पेरीस स्पेशालिटी कारण तशेंच स्केल पळय बदलूनच आसता तेणें. पूण तुवें एटेम्प्ट केल्लें हांव पळय ह्या प्रायर म्हाका बारीक खुशी जाली. कॉंग्रॅच्युलेशन्स, अभिनंदन. ॲशल हॅलो मॅम. लास्ट ऑडिशनाक की तुवें म्हजें फेवरेट पद सिलेक्ट केल्लें आबोल्या न्ही डुएट. हांवें ती म्हणून हांव कॉम्पिटिशनाक म्हणून हांव वड जाल्लें आनी तुजे वटू पोर हांवें ऑडिशनाक म्हळें आज हांवें म्हणचें म्हणून सिलेक्ट केलां हिंगे सांगाता ना. संवसारा एक डुएट पद बरें करून सिंग डॉमिनिकन आनी बाय आनी इडीत बायन बारी अपूर्बायन गायलां तें पद आनी तें तुवें बरें प्रयत्न केलें. तुजें एक्सप्रेशन सादरपण एकदम टॉप क्लास म्हणाजे. इतल्या ल्हान प्रायर ते तोंडार फेशियल एक्सप्रेशन वॉयस आनी ती एक्सप्रेस केलां तुवें बरें. श्रुतीचे इल्ले इशीन तिशीन जालें बट म्हळ्यार तें हांव त्या डुएट सॉंगात हांव ते सोप्रानो पार्ट्स खंयचे म्हणून काडूंक कश्ट तें तुवें समाक काण गेलें कितें म्हळ्यार ऑल्टो आनी कन्फ्युजन जाता तातूंत आयकतना. पूण बरें प्रयत्न केला हांवें तुका. सर बरें मागता. थँक्यू मॅम. ॲशल संगीताच्यो गजाल्यो आमच्या वरेणारांनी तुका सांगल्यो. पूण म्हाका तुजें तें एक बरें काल म्हणटात एक एक्ट्रेस दिसून येता. एक एक्ट्रेस दिसून येता म्हळ्यार म्हजें चड फोकस आसचें एक्टिंगा कुशीन. सो तुजी ती हाव भाव तुवें तें पाद्रेपण सांगलें पळय राग, मोसोर, द्वेश आनी तें परत दाखयतना एक्शन्स आसात पळय बरें एक्टिंग येता तुका. एक्टिंग अटेम्प्ट केला गे खंय पुणी खंय स्किट आनी परत केला गे खंय इस्कालांनी आनी परत केला गी तुमच्या सिरियलांक काण घेता नेक्स्ट चायल्ड आर्टिस्ट जावन न्ही गी. पूण पॅशन तुका खंयच्यात आसा, खंयची उर्बा आसा ताका चड गमाण दिता. सिंगींग तर सिंगींग ओके. पूण हें सगळें जायचें आनी सिंगरांक तें एक्सप्रेशन आनी परत तोंडार तांकां तें येता पळय सलिसायन आनी तांकां एक्टर जावंक एक्ट्रेस जावंक इजी म्हणटात. आतां आमचे आदली वरायणार आमचे जोशल्स आसा पळय जोशल कोंकणींतले वन ऑफ दी काल म्हणटात फायनेस्ट एक्ट्रेस ते ओके. सो मुखार तुवें तशेंच ॲशल केजिया सिंगर कम एक्ट्रेस जावंकी साध्यताय आसा. सर तुका बरें मागता. थँक्यू. पांच कंटेस्टंट्स म्हणजे 5 आमचे स्पर्धीक. 5 विभिन्न नमनेचे तांचे परफॉर्मन्स, तांचे संगीत, तांचे प्रेझेंटेशन एव्हरीथिंग हॉलिस्टिकली वॉज ॲब्सोल्युटली वंडरफुल. हे जावन आसा एंटरटेनमेंट फॅक्टर. विभिन्नता म्हणटा आसतना आमच्या वरणारांचे विभिन्न नमनेचे तांची तिदवणी, तांचे वरवणी अँड ऑफकोर्स तांचे सपोर्ट, तांचो पाठिंबो आनी सर तांचो मोग आमच्या कंटेस्टंटा खातीर. अशें म्हणटा आसतना मोगोचे न्हू आमच्या स्पर्धिकांनी जे कितें तांकां तिदवणी तांकां मेळ्ळां दे हॅव टेकन इट सिरियसली आनी अशेंच ती मुखार वचूंक पावतात. आनी खंयचे आमचे कंटेस्टंट्स नेक्स्ट रावंडाक पावनात आमकां बेगीनच कळटलें. बट अंटील देन ऑफकोर्स आमी पळोवंक आसा हो एपिसोड आनी मुखले सर एपिसोड. हांगासर हांव कशें येता
आमच्या जिणेंती आमकां जें कितें लिसांव आमकां मेळटा आनी सुखीद्वारे आमी जें कितें आमी शिकता लेट्स टेक दॅट सिरियसली अँड लेट्स प्रोसीड. इतल्यार आयचो एपिसोड आमी हांगासर अखेर करता. आमची आनी तुमची मुलाकात येवच्या शुक्रारा जुस्त 9 वरां. तेराळा पर्यंत मोग असो निरंतर मनोरंजना खातीर पळयत रावा दायजी वर्ल्ड TV 24/7.